विजरम हॉस्पिटलचं डायलिसिस युनिट हाच म्हज्या हस्ते इनॉग्रेट केलो. म्हणजे बरोबर बाब राजेश डेम्पो आणि विजरम हॉस्पिटलचे बाकीचे सगळे डॉक्टर्स हांगासर आसा. सगळ्यात पयलीं हांव तेंचे हॉस्पिटलचे मॅनेजमेंट आनी तेंचे ट्रस्टीज हांचे खूब खूब अभिनंदन करता की प्रायवेट सेक्टरांत अशा पद्दतीची इन्वेस्टमेंट करप ही गरजेची आसा. हेल्थ कॅर ह्या सब्जेक्टान नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट बट प्रायवेट पिपल्स वील ऑल्सो जॉयन. म्हाका विजरम हॉस्पिटलचे खूब बरें दिसलें की 30 बेडेड हॉस्पिटल ते चलयता अलॉंग विथ द ICU आनी तेंच्यांनी नव्यान आपलो डायलिसीस युनिट सुरू केला. तांचो टायअप आमच्या DDSSY कडेन जाल्या उपरांत DDSSYचे बेनिफिट्स लोकांक मेळटले, जेणे करून पब्लीक हांगासर येवन डायलिसीस आसतले किंवा बाकीचे हेल्थ कॅर हांगासर घेवपाक शकतले. हांव परत एकदां म्हणजे विजरम हॉस्पिटलचे पुराय मॅनेजमेंट डॉक्टर आनी राजेश डेम्पो ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी गोंय सरकारचो तेंको तांकां अशाच पद्दतीचो फुडें आसतलो. थँक्यू. So Wisdom Hospital is proud to announce the inauguration of dialysis unit in Wisdom Super Speciality Hospital. It is a 6-bedded dialysis unit and it is open to all the public. We are in the process of getting the DDSSY tie-up done very soon, and I'm sure everybody can come here and avail the facility for the dialysis unit. We also have a full-fledged general hospital which includes the ICU, OT setup, OPDs and state-of-the-art ambulance services, casualty services and all 24-hour facilities always available, and we are all ready to serve the people of Goa. Thank you.